दीस शुक्रार सप्टेंबराची 20 तारीख 2024. पयलें वाचप. कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 अवस्वर 12 ते 20 पर्यंत. सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितर थोड्यांनी म्हणचें कशें? मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ती जिवंत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्ही, आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता. कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ, तुमी आनीकय तुमच्या पातकांतच आसात. तितलींच न्ही, क्रिस्तांतय मरण केल्लीं सगळीं नास जाल्यांत म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्तांतय आमी भरवोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्टां परस चड निर्भागपणाची. पूण आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 17 1 BCD 6 ते 7 8 B आनी 15. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितिवंतांच्या उल्याक, चीत दिवन आयक हांव मारतां ते बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक, म्हज्या वंटांचेर ना कसलेंच कपट. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. आबळे, हांव तुका उलो मारतां, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां, दुस्मानांतान पळोवन तुजो आसरो सोदतल्यांक. तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नितिवंतपणान चलोवन तुजें मुखामळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. श्लोक. हांव उठतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता. अध्याय 8 1 ते 3 पर्यंत. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयणकन गेलो. 12 जाण शिस ताच्या संगता आसले. देवसाराच्या उपद्रतावन सोडयल्लो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या संगता आसल्यो. 7 देवसारांतावन सुटका जोडिल्ली मागदलाची मरी, खुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाऱ्याची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां. ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सडावत जावन मागणें वाड्या जमत वा रेतीरासा करतना तांतू भाग घेवच्यो सडावत स्त्रियोसू. स्त्रियो स्वाभावीक जावन उदार काळजा मनाची जावन आसतात. आयच्या वांजेलांत सबार स्त्रियांची नांवां आमी आयकता. जेजूच्या काळार स्त्रियांक चड महत्व नासलें. पुरुश प्रधान समाज जावन स्त्री केदाळाय गुलाम जावन आसली. जेजू समाजाच्या उणेपणाक खाल जावन चलना. स्त्रियांक आपले शिसावन स्विकार करता. तांची पिडाशिडा गूण करता. जेजूच्या मिसावांत तांची कुमोक अदीक आनी बळा अदीक. ती तांकां उदार मनान सुदारसितली.
आमचे समाजेन स्त्रियांक लाबोंक आशिल्लो मान आनी गौरव आमी दिवया. तांकां फावो आसचें स्वातंत्र्य लाबाचें. आमची जिणी आयच्या वांजेलान उल्लेख केल्ल्या स्त्रियां बरी जियोंक देख घेवया. आमची आत्मीक वडिलां, याजक आनी धार्मिका मुखांत्र बरेपण लाभतना आमी तांचे थंय उदार जावया. तांच्या मिसावांत आमी वांटेली जावया.